वीज खात्यान लायटीची बिलां ऐन त्या वेळार दिल्यात आनी अर्थीक वर्स सोंपिल्ल्यान बँको बंद आसात. 25 मार्चाक लायटीची बिलां आयल्यात. 30 मार्च वा 2 एप्रिल मेरेन बिलां भरपाक मेळटा. बिलां कशी भरप म्हूण लोकांक प्रस्न. तिडकल्ल्या म्हापशेकारांनी वीज खात्याच्या इंजिनियराक बुधवारा घेराव घालो. इंजिनियरान तांकां बिलां भरपाक आनीक 10 दिसांचो वेळ दिवपाचें उतर दिलां. 3 म्हयन्यांची लायटीची बिलां लोकांक एकदम येतात. तातूंत बिल फारीक करपाक सारको वेळ दिवंक ना म्हूण लोक आनीक बेजार जाल्यात. म्हापश्या तिडकल्ल्या लोकांनी वीज खात्याच्या इंजिनियराक घेराव घालो. बिलांचेर 16 वा 17 मार्च तारीख बरयल्या. मात बिलां मेळ्ळ्यात 25 मार्चाक. थोडीं बिलां 30 मार्च मेरेन आनी कांय 2 एप्रिल मेरेन भरूंक मेळटात. अर्थीक वर्स सोंपतना बँको बंद आशिल्ल्यान बिलां कशी भरप म्हूण लोकांक प्रस्न. म्हाका 25 बिल दिलें हाडून बँकेत गेलो जर ते वेळ घेयना ते म्हयन्याचे धाडीत पळय तें बरें आसलें. बँकीन घेवन वचच बँकेत घेवन जाल्यार बँकवाले म्हणटा आमचे आतां इयर एंडींग आमी पयशे घेना. मागीर हे पयशे भरप खंय. डिपार्टमेंट म्हणटा आमी बाय चॅक घेना. सगळे गरिबा कडेन कांय चॅक बीन नासता. ताणें इतलें आमकां आश्वासन दिलां की जी पेनल्टी 2% आशिल्ली ती आपूण घालचो ना. बिलां भरपाक आनीक 10 दिसांचो वेळ दिवपाचें उतर वीज खात्याच्या इंजिनियरान खंय लोकांक दिलां. We will extend the date for payment of electricity bill due date. We are extending for another 10 days. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. गोंय फुटबॉल उदरगत मंडळाक जुलयान 3 वर्सां जातली. ते पयलीं उत्तर आनी दक्षिण गोंयान मेळून 2 कोचिंग अकादेमी सुरू करपाचो प्लान GFDCन केला. ह्या अकादेमीन प्रशिक्षण घेतल्यांक थंयच स्कुलांनी घालतले. तांची रावपाची वेवस्था आसतली. आतां प्री अकादेमी बऱ्यापैकी वयर सरल्या. भुरग्यांच्या फुटबॉलाचो दर्जो वाडोवंक जुनान सुरू जावपा आशिल्ल्यो अकादेमी बऱ्याक पडटल्यो म्हूण GFDCचो अध्यक्ष रुफिनो मॉन्तेरो सांगता. The Goa Football Development Council has recently celebrated the 3rd anniversary of its inception. Doctor, what's going to be the highlight of the 3rd year of existence for GFDC? Well, the highlight for the 3rd year would be the establishment of residential academies for boys who have finished their grassroots course. Last year we have begun non-residential pre-academies. Work is still going on and we hope to catch up in time to start in the next academic year starting from June. You have 27 centers spread across Goa. You can see here on the map the centers are being shown and there are 27. This month we are adding 3. Right. Next month we should be adding another couple. Okay. So we should be running over 30 centers before the rains hit the state. Okay. And still more being planned. And how's the progress being tracked of each and every center? What mechanisms do you have in place? Well, for mechanisms for tracking, we have a lot of mechanisms in place. One is the monthly reports that we get from the centers, from the center heads and the coaches. We have our development officers in administration as well as in coaching who go to the various centers and see for themselves, surprise visits as we call them. They are not told when, who will be coming and where. They go to the various centers and see on field exactly what's happening. Thirdly, we also have a mechanism by which we call the center head with the coaches and we have a review at the office by me, the technical director, member secretary. We go through all the achievements, all the problems faced and what can be done to better the centers. इतल्यान खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.